गोंयकारां मेरेन आमचे गोंयचे ताजे आनी फॉर्मेलीन मुक्त नुस्तें पावचें अशें गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकार आनी कुटुंबन नुस्तेमारी सहकारी मंडळाचो अध्यक्ष विनय तारीन मागणी केल्या। भायल्या नुस्त्यांनी फॉर्मेलीन आसताच अशें तांचें ठाम मत आसा। सध्या गोंयांत जाल्ल्या SCO समिटाक लागून बाजारांत केल्ल्या नितळसाणीच्या फाटभुंयेर मंडळाचे अध्यक्ष विनय तारीन पत्रकारां कडेन उलोवप केलें। सो हांव इतलेंच म्हणटा की हे जे पळय आतां अशें क्लिनलीनेस केला खरेंच हे गरजेचें आसा। सरावंडींग एरिया सगळ्यांनी एप्रिशिएट करताले, आमी एप्रिशिएट करता, पण ताजे बरोबर जो धंदो आसा आमचो तो धंदो चालू रावपा जाय। आनी प्रामुख्यान जशें भायले स्टेटीन आतां महाराष्ट्रा म्हण कर्नाटका तरी इतली मार्केट आसा, थंय लोकल प्रायोरिटी आमी वोकल फॉर लोकल म्हणटा, म्हणजे लोकलाक प्रायोरिटी दिन तांचें नुस्तें काबार जाल्या शिवाय भायलें नुस्तें ओपन करपाक दिना। सो हीच सिस्टम हांगा लावपाची, आमच्या गोंयकाराचें नुस्तें गोंयकारा पर्यंत ताज्या पावपाचें, न्ही करून हे भायले आंध्रा तामिळनाडू केरळाचे जे फॉर्मेलिनाचें नुस्तें येवन हांगा स्टोर करून पळय विकता न्ही ते ओल्ड गाडयांनी, हे गाडये जशें ना केले ते नुस्तें ना करा। आनी आमच्या गोंयकार आयज जे पळय 40-50 रुपयान किलो बांगडे हे पळय इतली रेट ही केन्नाच ना, आनी ताका लागून आमकां सफर जावचें पडटा फायनान्शियल लॉसा लागून। आनी हे बरें नुस्तें आमचें एक्सपोर्टाक वता, भायले स्टेटीनी वता, आनी आमच्या गोंयकारा पर्यंत हें नुस्तें पावना, कारण हांगा ती तशी विजिबलूच दवरना। सगळे भायले नुस्तें येना। आतां तुमी जर पयलीं जायत ते जे डंप पडून आसले गाडयो ते आतां सांजचे 7 येवन हांगा लायनीक रावतले, जे थंय रावल्ली स्टोरेज ती हांगा लायता, आनी आमची गाडी आयली जाल्यार लावपाक आमकां जागो ना। सो हे भशेन जाता। आतां स जाल्यार स, पण ती सांगपाक आशिल्ली न्ही आमकां, ते अचानक एक घात मारले भशेन जाला।